The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसबी व्ह्यूअर्स नमस्कार. जीएसबी समाजाच्या नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया या कार्यक्रमाक तुम पूरे जनाकय मोगान स्वागत. हांव रजत भंडारकर. आजी फर्स्ट राउंडाच्या अनेक संचिकेक आम्ही येऊन पाविल आसाची पुरंदरदासाले पद आम्ही आजी ऐकूचे आसाची आणि काही मस्त कंटेस्टंट्स तुमगेल मुखारी येवचे आसाची. आयचे कार्यक्रम प्रारंभ करचे पशी फुडें आमगेल जजेसाक तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिता. आमगेलोटू आजी राघवेंद्र मल्लीमाम हांणी आसाची तुमकां मोगान स्वागत. तशीची शंकर शेणे माम तुमी आमगेलोट आसाची तुमकां मोगान स्वागत करता. केदनाय आमगेलोटू आमगेल फाटीबला राबचेत आसले महानिर्णायक जावन आशिल्ला श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम आमगेलोट आसा. नायक माम तुमकां मोगान स्वागत करता. आमगेलोटू म्युझिशियन्स पूरे जन आसाची तांकांय मोगान स्वागत करता. आमगेलोटू तबलेरी अभिजीत शेणे हांणी आसाची हांकां मोगान स्वागत. राम रंगदोळ हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता. ताळ्यारी रामनाथ किणी हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत. कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता. आयचे कार्यक्रम आता प्रारंभ जावचे आसा. आमगेला फर्स्ट कंटेस्टंट तुमगेल मुखार येता आसा मनमोहन कामत. नमस्कार. आजी खंयचे पद म्हणू आसाची? इल्ले वैकुंठ काणीरो. इल्ले वैकुंठ काणीरो. ऑल द बेस्ट. इल्ले वैकुंठ काणीरो. इल्ले वैकुंठ काणीरो. ಸಿರಿ ವಲ್ಲಭನಂಗ್ರಿಯನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ವಲ್ಲಭನಂಗ್ರಿಯನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ ಕಾಣಿರೋ. ನುಡಿಯರಡಾಗದೆ ಕಡು ಕೋಪ ಮಾಡದೆ ಬಡತನ ಬಂದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ನುಡಿಯರಡಾಗದೆ ಕಡು ಕೋಪ ಮಾಡದೆ ಬಡತನ ಬಂದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಬೆಳಗು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ತಡೆಗಣ್ಣಳು ನೋಡದೆ ದಡ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನಿಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ ಕಾಣಿರೋ. ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನು ಪೇಕ್ಷೆಯ ಮಾಡದೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು. ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನು ಪೇಕ್ಷೆಯ ಮಾಡದೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು. ಮೋಕ್ಷವ ಬಯಸುತ್ತ ಅನ್ಯಾಯ ಒಳಿಯುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಬಿಡದೆ ಧ್ಯಾನಿಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ ಕಾಣಿರೋ. ಪರಹಿತವನು ಮಾಡಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳ ಅರವಟಿಗೆಯ ಸಾಲು ಮರವಗಟ್ಟಿ. ಪರಹಿತವನು ಮಾಡಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳ ಅರವಟಿಗೆಯ ಸಾಲು ಮರವಗಟ್ಟಿ. ಸಿರಿಪುರದರ ಸುಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದೃಢ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲಿ ಹರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ ಕಾಣಿರೋ. ಸಿರಿ ವಲ್ಲಭನಂಗ್ರಿಯ ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ವಲ್ಲಭನಂಗ್ರಿಯ ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ ಕಾಣಿರೋ. ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ
तुमगेल ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಯ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ मनमोहन कामत तुमगेल प्रोफेशन कसले मेगेल काम इंटरनेट सपोर्ट वाव म्हळ्यार हे हवयास वय घरकडे बरें सांगता आशिल्लें खंडित इथं मला कळता अन्य कसल म्हळ्यार असल पद सांगच्याक म्हळ्यार पुरा हांगेले परकुशन असो प्रति एक म्युझिशियन उलोवता सांगचे खातीर एक हाका एक कसल म्हणटा ते करेज जावका वय भारी लायक करून तुम्ही इतले प्रयत्न लायक केला की उठोवची वच्ची तसे प्रयत्न आशिल्ले तुमगेले भारी लायक आनी इतले इजी ना हें पद भारी खुशी जाले भारी लायक आनी एक कसर म्हळ्यार स्काय इज द लिमीट म्हणटात पळया वय न्हय जाल्यार तुमी त्या प्रोफेशनांत आसुनू ह्या भजन तुमगेले घराचे एक हाजी निमती बॅकग्रावंडा निमती हांगे ह्या एक सपोर्ट जाल्ले म्हणून एक संगीत करेक्ट न्हय वय व्हेरी नायस लायक जाल्ला मनमोहक जावन आशिल्ले मनमोहन न्ही थँक्स थँक्यू ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಯ ಮಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ मनमोहन तुमगेलो वॉयस लायक आसा वॉयस लायक ओपन वॉयस आशिल्लें बट ಸ್ವಲ್ಪ ತಂತೈ स्वर ಸ್ವಲ್ಪ भायरी भितरी वता आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ ते ಸ್ವಲ್ಪ जाग्रते मुखार तुमी सिंग करतना केल्ल्यार चांग अशीची कशी स्वर करेक्ट लागो का म्हणलें ಸ್ವಲ್ಪ प्रॅक्टीस केल्यार चांग जय वायट म्हणण्याच लायक जायनी म्हणणे जाल्यार आयकतना ಸ್ವಲ್ಪ एक संगीत कळलेलें हांकां ಸ್ವಲ್ಪ कळटा तेन्ना कशी अशी भायर वता भितर येता एक आनी हाजे मिनींग कसं म्हण कळ्ळें की पद्याचे वय हांगाचे सुद्दां आमी वयकून पळयाच म्हूण न्हय वय न्हय ते फस्ट लायन मागीर ताजे मागीर वैकुंठ पळया ते म्हणाला जेर तो कसालाय म्हळ्यार आमी करची कामान तूं वयकूंठ आमकां पळोवचें मेळटा म्हूण ಕರೆಕ್ಟ್ ತೇಚಿ ತಾಜೇರ್ತು ತೇಚ್ ಅಷ್ಟೇ ನುಡಿ ಎರಡು ಆಗದೆ म्हळ्यार सांगेल उत्तर समज का ताजेर तुका कशें म्हण नुडी ಎರಡು ಆಗದೆ म्हळ्यार एक उतर सांगल्यार एकची आनी करूनच सांगचे का करचे कसं पळय त्या नुडी ಎರಡು त्या जेवच्यानच मनशान कोपूनच हां कोपूनच हें पुरा सांगता आसता त्या पुरा कर्ण तिला असं म्हण जाल्यार वैकुंठांगा आसा वय तेची तुमी लास्ट चरण म्हणटाना कट्टी म्हळ्यार कट्टी वय त्या कट्टी जेवच्यानच न्हय आतां आमी उलयतना कशी उलयतात कट्टी म्हण आसल्यार कट्टी म्हळ्यार विंगड जाता वय ताका कसले अर्थ ना न्हय आनी ಸ್ವಲ್ಪ ते लास्ट डबल रिदम येताना ಸ್ವಲ್ಪ गडबडशें जालें जाल्यार वायस की त्या पद म्हणलेले त्या थ्रोन तुकी कसलेय ತೊಂದರೆ जायनी तसल ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ घेवन म्हणल्यारच पळय आनी काही चंद करूं जाता इथं म्हळ्यार कोणेय परफेक्ट नाही आमी मनीस कोणेय परफेक्ट नाही प्रति एकले कितलेय होड आर्टिस्ट जेव तोय 100% नाही 100% परमात्मा एकलोच नाही पदाची त्या दृश्टीर आमगेले कसलेय मिस्टेक आसल्यार आमी मुखारसून सम करून वच तितलेच इथे देव बरें करो धन्यवाद ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीजन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेंस इंडिया आता आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट संध्या पै आजी खंयचे पद म्हणून आसा तुमी पिळंगोविय ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ऑल द बेस्ट ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ
तुम्हाला परफॉर्मन्स कशी आला म्हणून जजेस आला निम्गे नावा शणे माम हंगेल परफॉर्मन्स कशी शिला संध्या हे वेदिकेक तू येवन म्हणलें म्हणचे धैर्य पडा तें मस्त गमनार्ह आसा कळ्ळें संगीतांत तशें आसता की ताचे बेजीक कशें म्हळ्यार श्रुतीर माता लय पिता म्हणून फस्ट संगीतांत श्रुती आसा पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगा चिक्के श्रुतेरी तुमी ताणें फस्ट काळार श्रुतेरी तुमी म्हणलें ना मागीर सोलो सोलाक श्रुती चेंज जाता आशिल्ली तशें एक जेवचें नज संगीत म्हणटना हें भारी मेजर आस्पेक्टचें व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय एक श्रुत हितून एक म्हणलें पडलें आसा पळय त्याची श्रुतीर म्हणचें आसा पळय ताका तुमी तंबुरारीची विदावट इन्स्ट्रुमेंट खाली तंबूर दवरून श्रुतेरी म्हणकात हें एक प्रॅक्टीस केलें म्हण जाल्यार आनीक केला वयता आनी तुमी सिलेक्शन केलें भजन ट्रेडिशनल भजन पूर्ण कोण मस्त जनान पुरा म्हणटा आसता ती सो इतलें तें जनाल मना बसलां की तें गुंग वायट जावचें नज तशी तुमगे एटेम्प्ट भारी खुश जाली संगीत शिकून आनीक आनीक लायक दासालें पद्य पुरा लायक ह्याचेर मस्त पुरो भजन आसा हें पुरा म्हण तशी तुमी प्रयत्न करता म्हूण सांगून तुमकां बेस्ट ऑफ लक थँक्यू धन्यवाद शणे माम नायक माम संध्या कसं जाल्लें शंकरान सांगेल म्हणके तूं एक पिच्चारी प्रारंभ केले पिच म्हळ्यार एक स्केल तेची स्केलार सगळे पद मेंटेन केल्यार मात्र पद जाता तें कशें जाल्लें फस्ट चरणा येतना विंगड पिच्चार गेले तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तूं तशें म्हणटना तबले आनी तुगेले हाका श्रुतीक तांणी ट्यून केलेले श्रुतीक आनी तूं सिंग करचे श्रुतीक मॅच जायना ताका किबोर्डाच्यान तूं खंयचे पटीर म्हणटा असं म्हणून ताण सोदूक पडटा तेन्ना तुका बॅकींग आनी काही मेळना ते एक प्रॉब्लेम जाता वपास सेकंड स्टांजा येतना वपास आनेक पिच गेले वपास तांणी सोदू सुरू करतात म्हणजे सगळे पदां तूं सोदूची परिस्थिती येता ते जायना म्हणटा हिता म्हळ्यार तुगेलो वॉयस इतली चंद आसा वॉयसा लायक मेलोडियस वॉयसात भारी चंद मेलोडियस वॉयसात मस्त समज श्रुती बग्गे प्रॅक्टीस केलें म्हणजे श्रुती म्हणचे पशी श्रुती म्हण कशी म्हण म्हळ्यार आतां एकच श्रुतीर म्हणटना स्वल्प स्वर उणी लागचे एक स्वल्प स्वर वयर वच्चे त्या विंगड हें तशें न्हय हें कशें म्हणून पिच्च चेंज जाल्लें तीन एक पदा तूं तीन पिच्चार तूं म्हळ्यार म्हणके जालें आतां श्रुती पूण येदे उणी लागले येदे चड लागले त्या विंगड ते पूण पक्कनी ताका एका कोळा जाता म्हूण एक्सक्यूज आसा तशी तसल ते जायना नातील म्हणके आनी प्रॅक्टीस केल्यार आनी काही बेस्ट म्हणून येता हिता म्हळ्यार वॉयस भारी लायक आसता तुगेलें देव बरें करो धन्यवाद नायक माम मस्त धन्यवाद आता आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट वैष्णवी पी नायक वैष्णवी खंयचे पद म्हणून आसाचे कलियुगदली हरिनाम ऑल द बेस्ट ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ರಂಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಸುಲಭದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೇ ತಿಳಿಸುವ ಸುಲಭದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೇ ತಿಳಿಸುವ ಜಲರುವ ನಾಮನ ಮನವಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಮಲ್ಲಿಮಾ वैष्णवी कितले लायक सूर तुगेलो देव सूरू गळो पूर जन दिता ती ताका एक सांबाळण दवरचे भारी एक हे अन्य कसल म्हळ्यार कलियुगದಲ್ಲಿ हरिनामव नेनुदिरे हरिनाम नेनोवच्याक सोरू दावका म्हणना खंयचे रितीरी भक्ती कोरू जाता जाल्यार तुगेल वॉयस आयकता आनी काही भक्ती चढता म्हणून मेगेल अनुभव आतां जाल्लेले अन्य कसल म्हळ्यार आनमन कितलं चंद नांव दवरला विष्णूले श्रेष्ठ भक्तिणी ती वैष्णवी आनी तिगेल गळ्यांत आयिल्ले हो एक सोरू भायर एक मॅच जाता देव बरें करचें हाडा ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲಿಮಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ वैष्णवी आम सुस्वागत चेडा हे राउंडाक फर्स्ट राउंडाक चंद म्हणा मात तुगेलो वॉयस आतो लायक हरकत आनी लायक चंद बसता भारी चंद बसता ಸ್ವಲ್ಪ साहित्य क्लॅरिटी जावका श्रुती पुरा परफेक्ट आसा कांय ತೊಂದರೆ ना श्रुती प्रॉब्लम कसलोय ना तुका એટલે शिकतास वे तूं क्लासिकल क्लासिकल शिकना शिका न्ही वाय कित्याक आतां सो तूं नॅचरली इतली चंद सिंग करता शिका मा कोणा लागीं खंयचे गांव तुगेले कोची कोचीन ओके कोचीन आतां इतली लायक आसा ती म्युजिशियन्स तांगेला कोणाला कर्नाटीक जेला कर्नाटीक हिंदुस्तानी शिकमा इतली लायक वॉयस आसा तुका यू हॅव वंडरफूल वॉयस दी बेस्ट वॉयस एक लायक जाला मा तूं म्हणलें कसलंय नथींग टू वरी अबावट इट एक कसं म्हणारी तूं आतां कलियुगदली म्हण तुका कन्नड भास कळटा की कळना हां देन यू हॅव एक्सक्यूज तुका एक्सक्यूज आसा कित्याक म्हण मारी कलियुगदली इज एक वर्ड ते कलियुग ते जाल्ले कुडले वर्ड स्प्लिट जाता शेरडा स्प्लिट जावच्या सोडून आमी ओके तुका ती हें भास गोतना नो प्रॉब्लम जाल्यार तूं वर्ड्स कसलेय सिंग करतना कसलेय तोंदर जाय न्ही समज तूं शिकून म्हणला तशें भितर कसलेय शब्दाक कसलेय तोंदर जाय न्ही जाल्यार केलो त्या तूं ओरिजिनल आयकलेल्यान तूं तशें आसा तें कलियुगदली त्या ओरिजिनलान तूं तें मिस्टेक आसतना ते वापस रिप्रोड्यूस जाता ते रिप्रोड्यूस जायना नातील म्हणके तुमी कोणा लागीं गोत्त आशिल्ल्या लागीं निमगोन म्हणली म्हण जाल्यार तसल पुरा एवॉयड केल्यार चांग नेक्स्ट खंयचेय तुका म्हणू येताना अदरवायज यू वील बी वन ऑफ द फायनेस्ट सिंगर्स तूं मात्र चंद करून प्रॅक्टीस कर मला क्लासिकल शीक प्लीज मेगेल खंय तरी शीक तूं तुका इंट्रस्ट आसा की आसा न्हय शीक इथं म्हणल्यार इतली चांग वॉयस दवर न्हू प्रॅक्टीस क्लासिकल शिकनातला कशें मा तूं क्लासिकल शीक कर्नाटीक शीक हिंदुस्तानी शीक इवन वेस्टर्न शीक तुवें इथं म्हळ्यार केरळांत वेस्टर्न म्युजीक इज व्हेरी स्ट्रॉंग आसा लायक वेस्टर्न म्युजिशियन्स आसात तेवय शिकयत इथं म्हळ्यार संगीताचे बेजीक खंयचेय वायट न्हय वेस्टर्न म्युजीकय भारी चंद म्युजीक तांचो मस्त सायन्स आसा तेच्या मदीं तुका तुगेल्या घरा लागीं खंयची लायक शिकयतलो आसा ती थंय वचून शिका मा प्लीज ओके देव बरें करो थँक्यू ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೆಂಚುರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ GSB ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಸ್ ಮಾಂಟೇಜನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಮುಖಾರ येता नेक्स्ट कंटेस्टेंट चिन्मय नायक नमस्ते चिन्मय खंयचे पद बनतस हांव नरसिंहನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡು ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡಲು ದುರಿತ ಪರ್ವತವ ಖಂಡಿಸುವ ಖುಲಿಶದಂತೆ ದುರಿತ ಪರ್ವತವ ಖಂಡಿಸುವ ಖುಲಿಶದಂತೆ ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ಬಂದು ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ಬಂದು ದುರುಳನ ಕರುಳ ತನ್ನ ಕೊರಳಲಿ ಧರಿಸಿದ ದುರುಳನ ಕರುಳ ತನ್ನ ಕೊರಳಲಿ ಧರಿಸಿದ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡು ನರ
ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡು ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಪೂಜನೆಯ ಮಾಡು ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಪೂಜನೆಯ ಮಾಡು ಸುರರೆಲ್ಲ ನಡುಗಲು ಸಿರಿದೇವಿ ಮೊರೆಯಿಡೆ ಸುರರೆಲ್ಲ ನರುಗಲು ಸಿರಿದೇವಿ ಮೊರೆಯಿಡೆ ವರ ಕಂಭದಿಂ ಬಂದ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ನಮ್ಮ ವರ ಕಂಭದಿಂ ಬಂದ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ನಮ್ಮ ಹರವಿರಿಂಚಾದ್ಯರು ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯಲು ಹರವಿರಿಂಚಾದ್ಯರು ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯಲು ಹರವಿರಿಂಚಾದ್ಯರು ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯಲು ಹರವಿರಿಂಚಾದ್ಯರು ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯಲು ಪರಮ ಶಾಂತನಾದ ಪರಮ ಶಾಂತನಾದ ಪರಮ ಶಾಂತನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಪೂಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಪೂಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ಧನ್ಯವಾದ चिन्मय कशी आला म्हणू जजेस आला निमगुया शणे माम सांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ली चिन्मय नमस्ते शणे कशें जातास हां तूं हाज्या भशेन लायकोन भजनेन तूं लायक म्हणटशील की म्हणून म्हाका डावट भजन पाळी तूं ग्रूप जावन म्हणटाना ताजे एक सेंटिटी विंगड आसलो इंडिविज्युअल म्हणटाना तुका चिके एक्स्ट्रा जबाबदारी आसता एक्स्ट्रा जबाबदारी आसता आनी तुगे सिलेक्शन पद्दती लायक आशिल्लें बट एक पिच ಸ್ವಲ್ಪ तुगे वायस भारी गडसस वायस कळ्ळें तें मोल्ड करून कळ्ळें एक अर्द पट्टी ಏರಾರು ಮೇಳನ್ ಜಲಾರಿ ते तुगू नोट येताना क्लियर आयक पडटा आशिल्लें की ಮುಂದಕ್ಕೆ पडटा आनी ಸ್ವಲ್ಪ बिल्लावर आशिल्लें तुम टेंशन की कशें की मद बदे तुका गिलच्याक ತೊಂದರೆ जाता आशिल्लें इट्स ओके तें जाता बट इंडिविज्युअल म्हणटाना पळय ताजे एक एफर्ट्स आसता तंतू घालताना तूं लायक म्हणला शास्त्रज्ञ बार लायकून म्हणला बट मामुली आमगेले एक 4 जाणां लोटू म्हूण मनशाकय तांतू मेळणू मनशाकय आनी इंडिविज्युअल जेन्ना स्टेजार एक परफॉर्मन्स करताना इंडिविज्युअल म्हणटानाच पळय ताजे एक विंगड ताजे एक हें आसता कळ्ळें जबाबदारी आसता तशी लायक एटेम्प्ट तुगेलें लायक म्हणला तुगेलें वॉयस भार लायक आसा अर्द पिची चड केल्यार लायक जातलें की म्हूण सांग देख पडटा म्हाका सो बेस्ट ऑफ गुड लक थँक्यू धन्यवाद शणे माम नायक माम चिन्मय एक अर्द पट्टी चड करून म्हणे हांवें हां पळया स्टान जातो कोण स्टार्ट करी चरण जातो कोण स्टार्ट करी नाही अशी रिदम नाका अशी म्हण हां नरसिंहन पाद त्या नाही चरण जातो कोण चरण ಸುರರೆಲ್ಲ ನಡುಗಲು ಸಿರಿದೇವಿ ಮೊರೆಯಿಡೆ ವರ ಕಂಭದಿಂ ಬಂದ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ನಮ್ಮ ಹರವಿರಿಂಚಾದ್ಯರು ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯಲು ಪರಮ ಶಾಂತನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ पळय पाद आतां बेटर आयक येता वय वे कित्याक म्हळ्यार लो फ्रिक्वेन्सीस पळय ते अर्द पट्टी मुखार गेले म्हणून त्या फ्रिक्वेन्सी करेक्ट आयक येता कशी म्हूण म्हळ्यार चिन्मय एक पद म्हणटना आमी
त्या पदाक खंयचे कीन तूं म्हणल्यार सम आमगेले वॉयस क्लियर जावन आयकतले पुरो आयकता त्या पिच्च आमी सिलेक्ट करून घेवका त्या ओरिजिनल सिंगरान कसं म्हणला त्या पिच्चारी म्हणून का म्हणून कांय ना एक दोनीचे हें साहित्य तुका खंय मेळ्ळें आमी भजनान तूं आमगेले व्हड्डान पुरो सांगिल्लें आयकून ओके ना विता सांगील म्हूण म्हळ्यार खंयचेय बुकारी नरसिंहन पाद पूजने माडी म्हूण ना नरसिंहन पाद भजनेय माडू ते मात्र अशें पूजने ना ते कोणकी ॲड केला ते ॲड करूनच कितें म्हळ्यार दासान बरोवन जे तरी ते तांणी कसं बरयलां पळय ताका त्या एका नमुने बिजाक्षर शे आमी तातूंत चेंजीस केले तूं चेंज केला म्हणून सांगची न्हय हांव तूं सांगील करेक्ट तूं प्रामाणीक जावन सांगला आमी भजने म्हणचे आशिल्ले म्हणून बट कोणकी एकल्यान केन्ना एक चेंज केलेले तूं ते शिकलो दॅट्स फायन नो प्रॉब्लम शब्दाक पूजने म्हळ्यार शब्द कन्नड तूं पूजेय माडू म्हणटा पूजने म्हणत तेजे भितर कोणकी ते ॲड केलें म्हणून कळत पुरंदरदासान नरसिंहन पाद भजनेय माडो म्हणून मात्र सांगिल्लें एक आनी नडूगलू जावच्या नजे नडूगलू न्हय वे नडूगलू कन्नडांत वर्ड अशें नडूगलू म्हणटा आमी तशें तसं स्वल्प केअर घेतला रे बट वॉयस लायक असं आनी भजनेचे भाव कसं असं पुरंदरदासान बरयलें त्या चंद आयला कसलोय तोंदर ना देव बरें करो थँक्यू धन्यवाद नायक माम थँक्यू थँक्यू आता आमगेल मुखार येता अशा नेक्स्ट कंटेस्टंट उज्ज्वला पै खंयचे पद म्हणून आसाची हरे कोणेदा ऑल द बेस्ट थँक्यू हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಯಮ್ಮ चेरडा तू स्कूल आस की कॉलेज आस कॉलेज आसा व्हेरी नाईस ह्या पद ऐकताना भारी म्हळ्यार संस्कार कशे आयला म्हूण कळटा हां भारी चंद नांव दवरला आनमान म्हाका अशीच तूं सांगता सांगताची म्हळ्यार आमगेले एक फील्ड आसता तूं कॉलेज आसला म्हणके आमी आतां नायक मामू कंप्लीट ही इज अ कंप्लीट मॅन म्हळ्यार एज लॉंग एज म्युजीक इज कन्सर्न आमगेले एक फील्ड आसता मध्यंत हांव प्रेशर स्टोनाची फिल्डांत आशिल्ली ती एक वज्राची उडोग आसायल म्हाका तूं अशी सांगता ना कळिवे वज्र दावन आनमाल पडटा तुका येताना त्या आत्त म्हळ्यार अनफिनिश्ड हांतू चमकता आसता म्हणटा पळय होळप तशी म्हाका उडगास येता आशिल्ली तुका पळयतना फिनीश जाताना तुगेलें नांव कसलें उज्ज्वला हां आनी त्या उज्ज्वल दवचे तूं थोडे बाकी आसा चेडा हांव विंगड कसलें आयकना हांव म्हळ्यार एन्जॉय करचें मात्र पद आयकताना इता म्हळ्यार महानिर्णयाक सांगा वर्ड शब्दाचे कसले आसा स्वराचे कसले आसा आमीचे काय आनंद घेवचे हां तूं भारी खुशी जाली ऑल द बेस्ट देव बरें करतलो ಧನ್ಯವಾದವು ಮಲ್ಯಮ್ಮ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ उज्ज्वला चंद जाला म्हणाले हें पद कसं म्हणून कळ्ळें की तुका हरीण नांचे पद्य हां ते नांतना आनी ಸ್ವಲ್ಪ फास्ट आसता रे तो नांतलो म्हळ्यार चड संभ्रम येता एक ट्राय करुया हांवें ಸ್ವಲ್ಪ फास्ट करून येता हरी कुणिदानम्म हरी हे टेम्पो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो परम भागवतर कळंक चरिता मकर कुंडलधर कळंक चरिता मकर कुंडलधर सकलर पालिप हरि कुणिदानो सकलर पालिप हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो डिफरन्स कळ्ळी की तुका देवान नांचिल म्हण केजाली की फस्टा तूं म्हणाल देव नांचे न्ही म्हूण सांगिल्लें न्ही हांवें तेद न्हय नांतला तेद नांतन ಸ್ವಲ್ಪ स्टेप आलोचन करून आरामेर नांच्या म्हूण आतां तशें न्हय आतां तूं म्हणटा असो नांच्यो का म्हूण त्या योग भजन हेतूय तशीच देवान नांची म्हणके भजन म्हूण का म्हणटा ती देव नांत आशिल्लो काय गो तस की तुका नामदेवान भजन म्हणलें म्हणून गेला रे देव नांत आशिल्लो काय नामदेव कीर्तन करी पुढे जय बाय नाचे पांडुरंग ऐकले हांवें तूं तें भजन हां नामदेवान भजन म्हणल्यार नांत आशिल्लो काय चोका मेळ सांगता कळना हांवें अबीर गुलाल पद ऐकले हांवें तूं ऐकले हांवें तान तूं सांगता कसं म्हणून नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा म्हळ्यार कोण म्हण मारी एकनाथ महाराजाल घर लागी परमात्मा नांत आशिल्लो म्हळ्यार त्या संतांक गेले पुरा तांणी भजन म्हणटना नांत आशिल्लें तेची पुरंदरदासू हें भजन हें तूं सांगता कसं म्हण म्हळ्यार परम भागवतर केरी ओळाडुव पुरंदर विठ्ठला परम भागवत म्हळ्यार कोण भजन म्हणची पुरा भक्त भागवत भजन म्हणटले पुरा भक्त कोण कोण भक्त आसा ती तांणी पुरा भागवत तांणी खंय भजन म्हणटात पळय खंयचे खंयचे केरीर भजन म्हणटा ते आतां वारकरी म्हूण म्हणटा ते भजन म्हणू वाटेरी वतर आपचें परमात्माला भजन म्हणू हेका आमी नगर भजन म्हणून वत आसता ती न्हय वे नगर भजन म्हणून आसा गांवांत गोतस की तुका ना न्हय हां गुड पळय भजन म्हणटना भजन म्हणू वाटेर वतना आसा पळय तें पुरा भागवत संप्रदाय ते तांणी केरी केरी भोंवता पळय थंय पुरा परमात्मा नांत खंय कुशेरी तेची सांगता पुरंदरदास परम भागवतर केरी ओळाडुवा आनी त्या म्हणटल पुरा जनल भितरी परमात्मो आसता पळय अंतर्यामी जावन तांगेल भितरी तांगेल रूप घेवन परमात्मा नांता ताजे खातीरची पंढरापुरात खंयची भक्ताक पळयल्यार पांय पडटात इथं म्हणा वा विठ्ठल स्वरूपी म्हूण
त्या पुरंदरदास सांगता असं हें पद आत्ता सेकंड तूं टेम्पो चड कोन्न म्हणलें पळय लय तेन्ना ताजी संभ्रमू आयले आनी तुगेले वॉयसाक तेन्ना त्या पदाक कसल संगत येवका पळय ते आनी प्रकट जालें तें ताजे फुडें येत आशिल्लें बट तें स्लो येवका न्हय ते एक फास्ट येवका जाल्यार ते लय यार तेन्ना येवचें तें कशी प्रकट जालें पळय तूं म्हणटना तें जेव कामां तूं म्हणलें भारी चंद जालां हें पद कसलोय प्रॉब्लेम ना साहित्यान तुकी कसलोय प्रॉब्लेम ना चंद कोन्न म्हणा तूं मस्त बरें जावचें रडा तुका धन्यवाद ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आयची संचिके आतां मुक्ताय करचे समय आमगे लोट आशिल्ल्या जजेसांक धन्यवाद सांगता राघवेंद्र मल्ली मॅम मस्त धन्यवाद तशीच शंकर शेणे मॅम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर महानिर्णायक पुत्तूर नरसिंह नायक मॅम तुमकांय मस्त धन्यवाद आमगे लोटू अशें आसल्या ऑर्केस्ट्रा टीम तांकांय म्युझिशियन्स पूर जनाक धन्यवाद सांगता तबलेरी अभिजीत शेणे धन्यवाद राम रंगदोळ धन्यवाद रामनाथ किणी धन्यवाद कीबोर्डारी दीपक बेंगळूरू धन्यवाद इतले वेळ आयच्या एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हण लागता असलेची अनेक संचिके घेवन तुमगे मुखार येता म्हूण सांगताची आयची कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करतास पळयता रबाची सेंचुरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया धन्यवाद.